पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशां मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकाराची पल्स पळोवया सिटी ग्रामांत. दक्षिण गोंय जिल्लो परिशदाचो आयज मिटींग जाली आनी मिटिंगेंत तेंच्यांनी तेंचो मानधन आनी फंड जे आसात ते वाडोवन दिवचे म्हणून तेंच्यांनी सरकारा कडेन मागणी केला आनी हे जर तेचे मागणी पुराय न जाल्यार तेंच्यांनी लोकसभा इलेक्शन जे आसा ते लडोवपाचे तेंच्यांनी निर्णय घेतले म्हणून सरकाराक शिटकावणी दिला. आमकां सरकारान 50% म्हणल्यार फक्त 5,000 रुपये वाडयल्या, पण ते 15,000 जातले. आमचो डिमांड आशिल्लो की आमदाराक 1 लाख मेळटा जाल्यार आमकां 50 तरी मेळपाक जाय. अर्धी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे कडेन आसा, पूण ते बुद्दीन जालना. जेन्ना सीएमा बरी मिटींग आहलो, आमी प्रपोजल गायलो 1 करोड. सीएमान आमकां सांगिल्लें 1 करोड मागनाकाय 50 lakhs 100% ताबातूर दित म्हूण. आनी गेल ते टर्माक आमकां 50 lakhs मेळ्ळा, पूण आतां जाले 6-7 म्हयने कांयच जबर फंड येयलो ना. एंड नाव 40 lakhs ऑर्डर येयलो आहाय. Out of the 40 lakhs, funds have reached our office to the tune of 2 crores 40 lakhs. 2 crore 40 lakhs 25 मेंबराक वांटील जाल्यार 9 लाख मेळटा 1 लाख. आनी आमगे 4 पंचायती आहाय. कितकोन सो हांवें प्रपोजल गायला की सगळे ऑर्डर पर आमकां 50 lakhs मुळटे 50 lakhs आमी एस्टिमेट कोतली टेंडर कोराय म्हूण. And now we have passed a resolution today saying that the government should give, this is 1 year only left, 1.5 crore to each ZP member. So already we have given the supplementary budget to CM's OSD Joshi. जर सरकारान ना केले जाल्यार तेजेर आमकां विचार करचो पडटलो. जे आमच्यो मागण्यो आसा त्यो ना मान्य जाल्यो जाल्यार पावर एक तेमी दिल ना आमकां जाल्यार आमी म्हणलें आमी इलेक्शनूय बॉयकॉट कोतली आनी जायत पाट आमी म्हणटाय तुमी पावर तर दिनाय जाल्यार कितें तरी एक स्टेप आमी घेवच पडटा. सो दॅट मेंबर गोविंद गांवकर सेड वी हॅव टू पुट अ कॅन्डिडेट ऑफ जिल्हा पंचायत. पार्टी लायन्साचे कोण आमकां कसलें बेनिफीट जालें ना आनी इट इज फ्रॉम बॅड टू वर्स म्हणटाय ते भाशेन हे पार्टी. कांय दिसा फाटीं म्हापसा BJP मंडळाची मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेन त्या कार्यकर्त्यांनी अशें म्हटलेलें की जो उत्तर गोंयचो खासदार आसा आनी आयुष मंत्री आसा श्रीपाद नायक तो हांगासर मतदारसंघाक बरो न्याय दिना आनी तो आमकां जावं जाल्यार मेळना. ते हेचेर आयज म्हापसा काँग्रेस युथान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन अशें म्हटलां की जर तो तुमची कामां करिना जाल्यार तुमी रिजायन जाया BJPचे. फ्यू वर्कर्स कांय वर्करांनी स्टेटमेंट केलो की श्रीपाद भाऊ इज अ इनकम्पिटंट. इवन ही डजंट हॅव टाइम टू मीट हिज ओन पार्टी वर्कर्स. एवरीवन नोज दॅट ही इज इनकम्पिटंट बट एंड तेणे कामां करूं ना जाल्यार तो कोणाक मेळना म्हणून. आनी हे काँग्रेसूय आमी खूब दीस जाले म्हणटाले की बाबा तो आमकां कोणाक मेळना हें करना तें करना. बट द क्वेश्चन रायजेस इज वेन यू ऑल आर पॉयंटिंग आउट फिंगर्स टू समवन एल्स that the MP, that your North Goa MP is incompetent. The Mapsa BJP Mandal comprises of almost more than 50% of the corporators from Mapsa municipality. Where are they? How much competent are they first? Where is Mapsa for the last 20 years? Out of 26, more than 50%. So for the last 20 years, where is Mapsa? What have you all done towards the development of Mapsa? Mapsa खातीर तुमी केला कितें? So this was the question to be that we are raising towards all that Mandal people. When you all are pointing out fingers, when you all have the corporators, तुमचे कॉर्पोरेटर सगळे तुमचे काउन्सिलर आहात त्या कमिटीन सगळे आहा आनी तुमी म्हणटा की तो भाऊ आमचो इनकम्पिटंट. ओके फायन, इज अ गुड मॅन. बट even we, the whole the Congress was saying that he was incompetent. Now even you all have started saying he was incompetent. मोरमुगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान एक नवे डिसिजन घेतला आणि तांच्यांनी सांगला की नाव दे विल टॅकल द गार्बेज मॅनर्स विथ द हेल्प ऑफ वास्को पुलीस. एक डिसिजन असो घेतला की जे कोण आतां कचरो रस्त्यार उडयतले जावं खंय सायडीन उडयतले जावं डार्क स्पॉटार घालतले
तांकां खंय वास्को पुलीस फायन दितली आनी दे वील ऑल्सो बी अरेस्टेड. म्युनिसिपालिटीन वास्को पुलिसा खातीर एक स्पेशल पेट्रोलिंग व्हेकल दिल्लें आसा आनी दीस रूल वील स्टार्ट फ्रॉम दी 1st ऑफ फेब्रुवारी. चेअरपर्सन कितेश गांवकारांक सगळ्यांक एक वॉर्निंग दिल्ली आसा की बिफोर थिंग्स गो आउट ऑफ हँड दे मस्ट स्टॉप थ्रोईंग गार्बेज ऑन द रोड्स. गार्बेज आमकां सेग्रिगेटेड गार्बेज जाय आनी जे पळय तुका डार्क स्पॉट्स आहा वास्कोन ते जे लोक भायले हाडून उडयता तांकां आमी फायन घालपाचें आनी तशेंच पुलिसांक सांगलां की तांकां अरेस्ट करचें म्हणून. तरी म्हाजो एक रिक्वेस्ट सगळे वास्कोकारांचे खातीर की सगळ्यांनी वास्को निवळ करपाचे खातीर गार्बेज जी आसा ती आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स आसा तांकां दिवची, भायर उडोवची न्ही. जर वास्को क्लीन करतले जाल्यार आमीच फाटल्यान लागून जायना, तुमचोय आमकां आदार जाय पडटलो. म्हणजे आमी सगळ्यांनी मेळून हे आयज एक स्टेप घेवचें पडटलें की गार्बेज ही भायर उडोवची न्ही आनी जर कोणी उडयता जाल्यार त्या सिटीजनांनी येवन आमकां सांगचें कोण पळयता ताणें की अमक्यानी उडयलें म्हणून आमी ताचेर एक्शन घेतलें. एक्चुअली ही मिटींग व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. गार्बेज इश्यूची मिटींग ही. गार्बेज इश्यू म्हटल्यार सगळ्यांचो मेन कॉमन प्रॉब्लम सध्या जो वास्को फूल मुरगांवान आहा तो गार्बेजाचो. आमच्या सडा एरियान पळयलें जाल्यार गार्बेज डंपिंग प्लांट आहा तो ओवरफ्लो जाल्लो आहा. ताका लागून हांवें सगळे कन्सर्न व्यक्त करता हांगासर. सो आतां गार्बेज आतां घालपाक तांकां प्लेस ना, हो व्हडलो टेन्शन पडलेलो आहा. ताका लागून आयची ही मिटींग. We discussed about throwing of garbage by the roadside. So in this regard, we will provide all assistance to the municipality, and if required, we will take action in 34 IPX. They have promised to give us provide one vehicle. So let us see and do the needful it on. कोकण रेल्वेच्या थिवी रेल्वे स्टेशनाचे प्लॅटफॉर्म 2 हेचेर खासदार निरीक्षण फूल हांगासर शेड घालपाची आहा. त्याचे आज फाउंडेशन स्टोन युनियन मिनिस्टर आयुष मिनिस्टर मिस्टर श्रीपाद नाईक याच्या हस्तुकी जाले. साधारण एक कॉस्ट 90 लाख रुपया सुमार कॉस्ट जातलो. एक समय टुरिझम मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर आमी टुरिझम आमच्या मिनिस्ट्रीतून प्रपोजल कोकण रेल्वे दिल्लो की आम्ही अशें तेजें काम टुरिझम मिनिस्ट्री म्हणून काम करतले अशें म्हणून एक 2 स्टेशन जे ओल्ड गोवा स्टेशन आणि थिवी स्टेशन त्या स्टेशनाचे डेव्हलपमेंट आमी पयशे दितात म्हणून 2 प्रोजेक्ट आमी तेणे घातलेले. पण तो मध्यंतरी इल्लोसो अप्रुवल जावपाक टायम गेलो. त्यामुळे गेले 2-4 महिने पयलीं अप्रूव जावन आमी कोकण रेल्वे दिल्ली आसा. आणि ह्या थिवीच्या प्रोजेक्टाचे जे कितें फंड आसा जवळजवळ 8 कोटी रुपया टुरिझम मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून रेल्वेक आमी दिल्ले आसा डेव्हलपमेंटा खातीर. ओल्ड गोवा घेवपाचें थारिल्लें आसा. जी बेंगलोर मुंबय जी ट्रेन आसा मदीं ओल्ड गोवा हे कॅपिटल सिटी पणजे ताका लागीं खूब दिसांचो डिमांड जावपाचो आशिल्लो. तेजी आयज पुरता तेज्या कार्यक्रम नंतर थंय वतले आनी तोय कार्यक्रम आज हे जातलो. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. BSNL मडगांव साऊथ गोवा ऑफिसान आयज कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम आशिल्ले आनी ह्या प्रोग्रामाक कस्टमरांनी आपले प्रॉब्लम्स आनी सजेशनां प्रॉब्लम बोलो तो उनका सर्विस कैसा है, वो क्या है, एक्चुअली हम क्या सर्विस दे सकते हैं, उनका सजेशन के मुताबिक हम भी थोड़ा उनको हेल्प करेंगे. हमारा BSNL कस्टमर को रिटेन करना है, इसलिए हमें जो कस्टमर आउटरीच बोले तो गेट टुगेदर जैसा एक हर 6 महीने को एक प्रोग्राम करते हैं. उसके लिए हम सजेशन अभी हम नोट किए. सजेशन वो बोल रहे हैं कि बिल का इशू जो है वो सॉल्व करना है. बिल जब गो ग्रीन जा रहे हैं उसके लिए जब हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा तो थोड़ा फाइल कस्टमर इनकम टैक्स फाइल करने के लिए ये हो जाएगा. इसलिए वो बोल रहे हैं कि थोड़ा ये अपना हार्ड कॉपी तो मिलना चाहिए. और हमारा जो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड जो नॉन फिजिबल एरिया है उनको जो फिजिबल करना है ज़्यादा मोस्ट कस्टमर को हम रिटेन करना है. टेक्निकल सेक्शन इज नॉट वर्किंग वेरी वेल. So we have asked BSNL first of all to publicize their information, which exchanges are there in South Goa, how much feasibility and capacity is there in these exchanges, that this geographic mapping should be done and it should be put in this building. So any person who wants can come and have a look at it. Secondly, to highlight the services. So for example 198, which is a very important service, that when a landline is dead, consumer complains on 198, he will get a rebate
नीज गोंयकार रेवल्युशन फ्रंट ह्या पॉलिटिकल पार्टीन खंय थोडे मेंबर्स चेंज करून घेतलेले आसा. पार्टीचो स्पोक्स पर्सन चंद्रशेखर वस्ता हांच्यांनी काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तांच्यांनी एक नवो अनाउन्समेंट केलो की तांचे आतां नवे प्रेजिडेंट आनी वायस प्रेजिडेंट अपॉयंट केल्ले आहा. नवो प्रेजिडेंट खंय सुहास पेडणेकर आनी नवो वायस प्रेजिडेंट सुरेश नायक. पण आमच्या पयलींच्या प्रेजिडेंटान कांय काम करूंक नासलें म्हणून ह्या आमच्या सगळ्या ऑफिस बेररान म्हाका प्रेजिडेंट म्हणून निवडलेलो आहा. तेन्ना म्हाजें काम आहा की गोंयकारा खातीरची ही पार्टी आहा. नीज गोंयकार म्हणजे आमची ही गोंयकाराची पार्टी आहे, म्हाजी पार्टी न्हू. तेन्ना ही सेवा करपाक सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स कार्यकर्ता आनी गोंयच्या पब्लिकान साथ दिवपाची इतकेंच म्हणणें आहा. कॅन सस्पेंड एनी मेंबर बट ताका ती सस्पेन्शन जें केल्लें आसा पळय तें कोर एक्झिक्युटिव्हा कडेन व्हरचें पडटा आनी मागीर कोर एक्झिक्युटीव डिसायड करता की हें सस्पेन्शन जस्टिफायड आसा की ना तें. सो तें कोर एक्झिक्युटीव कडेन तेणें हाडूंकूच ना तो इशू. सो तो फुडलो आनी प्रश्न येवंकूच ना. फुडें कोर जी कमिटी आसा कमिटीन मिटिंगेन डिसिजन घेतलें की थोडे एंटी पार्टी एक्टिविटीज ते करताले. सो तांकां शोकॉज नोटीस इशू जालो. शोकॉज नोटिसाची तेणी जो रिप्लाय जो दिला तो सॅटिस्फॅक्टरी ना. सो बेस्ड ऑन दॅट रिप्लाय दे हॅव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टी. सो दे हॅव नॉट बॉट एनीथिंग. प्रेजिडेंटान पयलीं तुमचें कांय हाडूंक ना. ना रिप्लाय सॅटिस्फॅक्टरी ना. जो दिला पळय तो सॅटिस्फॅक्टरी ना रिप्लाय. पार्टी भितर 30 तारखेक आमी संजय रेडकर जो एक्स प्रेजिडेंट आसलो ताका पार्टीसून हक्कालपट्टी केली आनी तेजी मेंबरशीप रद्द केल्ली आसा. तसो सुरेश बर्वे जो वायस प्रेजिडेंट म्हणून जे आतां मिडिया समोर उलयता जे काही आमचे जनरल सेक्रेटरी काडलो ट्रेजरर काडले हे सगळे चुकीचे गजाली आसा. गोंयकारा खातीर नवें मुवी फेक हे 1 फेब्रुवारीक थिएटरान रिलीज जातलें. तेजो प्रोड्युसर अमोद मार्दोळकर आशिल्लो आनी तेजो मेन लीड सद्या अमोद मार्दोळकर आसतलो. तेणें अशें म्हणलां की सगळ्या लोकांनी येवन तें पळोवचें आनी तितून खंय स्पेशलिटी अशी आसा की चडशे नव्या टॅलंटाक चान्स दिल्लो आसा. February 2019 आम्ही फिल्म आयनॉक्स पेंजीमेन मारगांव आणि झी स्क्वेअर बिचोली सो या ठिकाणी रिलीज करतले फ्रॉम 1 फेब्रुवारी 2019. आज मेरेन गोंयकार सदांच म्हणटाले की तुमची फिल्मां केन्ना रिलीज जाता केन्ना थिएटरान लागता आनी केन्ना थिएटरांतल्यान भायर पडटा तें आमकां कळत ना. सो त्या खातीर आमी मुद्दाम प्रयत्न करून गोंयकारा कडेन पावपाचो आमी प्रयत्न केला. तो मागीर पणजे आसूं म्हापशा आसूं वास्को आसूं मडगांव आसूं बिचोले आसूं प्रत्येक वाठारांत जंय जंय आमकां थिएटरां बरी मेळ्ळ्यात एवेलेबल जाल्यात तांचे कडल्यान आमी थिएटराक घेवन हे फिल्म तुमच्या खातीर घेवन येतात 1 तारखेच्यान. सो म्हाका मुद्दम तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करची दिसता की टायम काडून येयात हे फिल्म पळयात. आनी हे एक टोटल एंटरटेनिंग फिल्म आसा. म्हणजे जशें तुमी एक्सपेक्ट करतात जेन्ना एक हिंदी फिल्म किंवा मराठी फिल्म लागता आनी तुमी वचून वीथ फॅमिली वीथ फ्रेंड्स वचून पॉपकॉर्न खायत तुमी हे फिल्म जशें एन्जॉय करता तशेंच तोच फ्लेवर ह्या फिल्मान आसा. सो त्या खातीर मुद्दम जर तुमकां एक कोंकणी फिल्म एन्जॉय करपाक वचूंक जाय आसत जाल्यार मुद्दम हे फिल्म पळोवपाक येयात वीथ फॅमिली वीथ फ्रेंड्स. सगळे आमी गोंयचे आनी सगळे यंग भुरगे सगळ्या आमचे विन्सन एकेडमींतले सगळ्यांनी मेळून आमी ही फिल्म केल्या. ज्ञानेश मोगे सरान आनी संजय शेट्टी सरान आमकां खूब सपोर्ट केलो. आमच्या मुवीचे एडिटींग कलर करेक्शन ही सगळी जी कामां आसा पोस्ट प्रोडक्शनाची सगळी विन्सन एकेडमीनूच जाल्या. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.